बागेवून जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, तुमचे मध्ये कोण अडचणींत पडला जाल्यार ताणें प्रार्थना करचें. कोण खुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावचीं. तुमचे मध्ये कोण बोलिलशेक सांपडला तर पवित्र सभेच्या वडिलांक आपोवचें. तांणी ताचे खातीर मागणें करचें आनी सोम्याचे नांवान ताका तेल लावचें. हे भावार्थान केल्ले मागणे पिडेवंतांक तारण दितले आनी सोमी नव्यान ताका भलायकी दितलो. आनी तो पातकांत आसत जाल्यार ताचे पातक ताका भोगसतले. म्हणटच एकामेकाक तुमची पातकां सांगात आनी एकामेकाक पासत मागात आनी तुमकां भलायकी मेळटली. प्रमाणीक मनशाच्या खटखटीत मागण्यांक खूब बळ आसा. एलिजा आमचेच भाशेन मनीस आसलो. पावस पडना जावंक ताणें खटखट्यान मागलें आनी 3.5 वर्सां प्रितुमे वयर पावस पडूंक ना. उपरांत ताणें नव्यान मागणें केलें आनी मळबान पावस घालो आनी जमनीन आपली फळां दिलीं. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदलो कोण स्वता सुरशिल्लो कडसरलो जाल्यार आनी दुसरो ताका परतून हाडीत तर ताणें हें मोतीत धरचें. जो कोण खोट्या रस्त्यान चलतल्या एका पातक्याक परतून हाडटा तो ताका मनांतलो वाटायतलो आनी खूब पातकांचें भोगसणें जोडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. धुपा वरी प्रार्थन म्हजें तुजे मुखार चोडून दी. तुका उलो मारता सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका पाव. हांव पळय तुका आपयतां, म्हाका कान दी. धुपा वरवीं प्रार्थन म्हजें तुजे मुखार चोडून दी. सांजेची भेटवणी कशी म्हजे जोडलोले हात. जबाब. धुपा वरी प्रार्थन म्हजें तुजे मुखार चोडून दी. सर्वेस्परा म्हज्या तोंडाची राखण कर. म्हज्या ओंठाच्या दाराक आडांबो घाल. तुका सर्वेस्परा म्हज्या दोनया म्हजे दोळे उबारता. तुका शेरोणां येता म्हाका सोडूं नाका. जबाब. धुपा वरी प्रार्थन म्हजें तुजे मुखार चोडून दी. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. बापा सर्गा आनी प्रितुमेचे दोनया, हांव तुका दिनवासतां कित्याक सर्गीचे राजेचे कूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जोय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सुरशी हाडटालो. सिसांनी तांकां खोऱ्यान परतिलीं. हें पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुरल्या भुरग्यांक म्हजे सुरशी येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सुर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खोरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सुपुरल्या भुरग्यांक म्हजे सुरशी येवंक दियात. सुर्गीचें राज तसल्यांचेंच. मदर ट्रिजा म्हणटा, एक भुरगें जावन आसा सोबीतकाय देवाची, जें संवसारांत येता. भुरगीं जावन आसा एक देवालें देणें. भुरगीं कोराब्यांत खुशालकाय हाडटात. कितलींच आमी निराशें आसत जाल्यार भुरग्यांचें आस्तें मुखामळ पळयल्यार सगलें टेन्शन पयस जाता. जायते फावट
नवी गजाली आपलें जिवीत मोजीन सारूंक भुरगीं नाका म्हणटात. कांय जाणां भुरगें रोचल्यार पासून अबॉर्शन करतात. असल्या वेळार आमी चिंतूंक जाय. जायतीं आमची भाव भयणां भुरग्यांच्या देण्याक आशेतात. आमी पळयता कांय आवय बापूय भुरग्यांक कचऱ्याच्या डब्यांत वा रस्त्यार सोडून वेतात. जायतीं भुरगीं आवय बापूय नासतना ऑर्फनेजींत अनाथ जिवीत जियेतात. असल्या भुरग्यांचो सांबाळ देव करता, तांकां केदींच सांडिना. मदर ट्रेसान वाचूर भुरग्यांचो सांबाळ केलो. केदींच तांकां वेगळी लेखूंक ना. तांकां खूब मोग दिवन वाडयली. आयच्या शुभ वर्तमानांत धाकटुल्या भुरग्यांक जेजू चडशी येवंक आडायताले. तेन्ना जेजू सांगता, तांकां म्हजीशी येवंक दियात. सुर्गींचें राज सुपुर्ल्या भुरग्यांचेंच. जेजू तांकां वेंगेन घेता आनी तांकां आशिर्वाद दिता. आमी आमच्या जिवितांत भुरग्यांक मोगान वेगोवंक आनी सदांच तांकां देव भिरांतीन आनी पवित्र सोबेच्या मुल्यांनी वाडोवंक जाय. जीं तीं ल्हान आसतना शिकतात त्याच परी तांचो फुडार जाता. मागणें, ल्हान भुरग्यांक मोगान स्विकारूंक आमचेशी तूं राव जेजू.